तूं बरो रस्तार मोसो धनी करो सगळ्या काळजाक मोगूळ तुजो हांवें सदांच करूंक फावो मोगाक देवा तुज्या रक्तान काळीज मोचें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या रक्तान काळीज मोचें तुका दिता कितलो मोग मोसो केला म्हाका रसलो म्हाका पोसलो हरेल मोसो अब्रासोसोन येकोंडांतलो येदोन राखलो मोगाक देवा तुज्या रक्तान काळीज मोचें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या रक्तान काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत करो सजर आसाय म्हूण आमी भोंवडटान सतमनता सदांच तूं ह्या सक्रामेंतांत वस्ती करताय आनी आमच्या येण्याक तूं राखून रावताय तुजे लागीं आयिल्ल्या सर्वांक तूं मोगान वेंगताय सूख दूख अस्कतकाय आनी पिडा शिडा घेवन आयिल्ल्या वेळार आमकां तूं आयकताय बुजयताय धैर्य दिताय आनी आशिर्वादांनी भरताय आमच्या विश्वास पळोवन आनी अविधेय पळोवन लेकीन आसता पातकी जावन आसच्या आमकां हर एकल्याक येदें व्हरतें भाग दया केल्ल्या खातीर आमी तुका दीन वाजता मोगळा जेजू तुजो मीत मेर नासलो मोग ह्या येवकारिस्तांत आमी अनुभव करता आमचो हर एकल्यांचो मोग करून आमकां तुज्या रक्तान सोडयल्ल्या खातीर तुका आमी ह्या वेळार अर्गां दिता तुजेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन आमचो आत्मो तुज्या जिवान तूं आमकां भरताय देखून आमी तुका वंदिता जिविताचें देणें आनी जिणयेंत आमकां आसा तें सगळें आमच्या वडिलां मुखांतर आमच्या मलगड्यां मुखांतर दया केल्ल्या खातीर आज आमी तुजो उपकार पळोवता आमच्या जिणयेंत आमच्या वडिलांचो आमच्या पुर्वजांचो आमच्या मालगड्यांचो पात्र
आनी म्हत्व समजून तांचे खातीर तुजे लागीं मागूंक आमी तुजे समोर आसांव. आमच्या मलगड्यांक आयच्या दिसा आमी तुका समर्पून दितांव. तांकां तुज्या कृपेच्या बेसावांनी बरें. वगळा जेसू, आमच्या जिवितांत आमची मलगडी तुवें आमकां दिल्लें एक मोलादीक देणें आनी दिर्वें म्हूण लेखून तांकां मानान लेखून मोगान तांची सेवा करूंक आमकां तूं फावो कर. उतार प्रायेक पावलेल्या सर्वांक बऱ्या भलायकेन तूं नेटय. कुटुंबाच्या सन्यांच्या मोगा संगतपणान तांचें जिवीत संतोशाचें शांती समाधानाचें कर. तांची बिडान एकसूर पोवन सोसूंक तुजें दैवीक सकत आनी दैवीक बेसांव तूं फावो कर. मोगळा जेसू, तुका जावं मान, महिमा आनी स्तुती आतां आनी सदांच काळ. आमेन. मोगाळ भाव भयणो, आमचे मदें आसचो येदो व्हडो मिस्टेर ह्या वेळार आमी नियाळ करता आसतना बापान आमकां रचला, पुतान आमकां सोडून फोव केल्या आनी पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र केला. आमचो मजतदार पवित्र आत्मो, आमचो रचनार देव, आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त ह्या युकारिस्तान क्रोस आसा, ताका मान बागोवया. हे देवा बापा, तूं सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता म्हणल्यार गितां मारिफात त्या सेवकरिस्तांतल्या जेजूक हे घडी पोर आमी मान बागोवया. हे देवा बापा, तूं सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. मुखार भाव भयणो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो, शब्द मनीस जालो म्हणून क्रिस्मसाच्या दिसाच्या वासपांत आमी नियाळ केलो. तसो जेजू क्रिस्त आमकां सोडवून दिवंक ह्या संवसारी मनशाचें रूप ताणें घेतलें. एका साद्या मनशा परी गर्दनाच्या खावणेर गोरवांच्या गोठ्यांत तो जल्मलो. म्हजे आनी तुजे पासो तो एक मनशा बाळ जालो. तो जेजू येवकारिस्तांत आमचे पासो तो सदांच आसा. आमी न्हिदल्या तर जेजू आमची राखण करच्याक संवसाराच्या हर एका तबेरनाकल्यांत आसा. त्याच जेजूक उलो मारया. हे जेजू क्रिस्त म्हूण उलो मान हें गीत गायन करुया. हे जेजू क्रिस्ता, तूं सर्गीच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. पवित्र आत्मो, आमच्या पवित्र स्नान वेळार त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतलो. तिरावणेच्या सक्रामेंता मारिफात पवित्र स्नानान घेतलो तो पवित्र आत्मो आमकां तीर करच्याक, दृढ करच्याक तो आमचे सांगाता हजर जावन क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या दिसली आतेरां करूंक ताणें आमकां गटायेन बरयल्लो. तसो पवित्र आत्मो जेजून सर्गा सोडून वयता आसतना आमकां हर एकल्यां पाठोवन म्हळें, हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. बगार म्हज्या पवित्र आत्म्या पाराकलिताक मजतदार जावन पाठयता. त्याच पवित्र आत्म्या दिल्ल्या
देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक उलो मारया आनी हे पवित्र आत्म्या म्हणलें गीत गायन करुया. हे पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नमन करता. आराधनाय वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाय वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. देखून उबी रावया आमच्या आत आमी उबारुया. हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 देखून बसात. नातालांचे फेस्त आचरण आमी केले. जेजू क्रिस्ताक त्या दिसा केंद्र जावन आमी घेतलो जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी मनशा रूप घेवन आमचे मदें आयिल्लें घडीत आमी नियाळ केलें. काळोखांत आसल्या लोकांक उजवाड जावन जेजू ह्या संवसारी आयलो. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचाप आमी त्या दिसा राती नियाळ केलें. इमॅन्युएल येतलो म्हणून इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लें आमी नियाळ केलो. देव आमचे संगता म्हणलो अर्थ इमॅन्युएल म्हणून आमी नियाळ्ळें. आनी थोडेच दीस नव्या वरास आरंभ करच्याक आसात. 2020 आनी 3 संपलें. 2020 आनी 4 आमी वेत आसतना फाटल्या वर्साचेर एक घडीभर आमी नदर घालया. देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरें पळोवन उडास हाडया. आमच्या कुटुंबांत आमची मालगडी प्रायवंतां आवय बापूय वडिलां भुरगीं युवजन आमकां फावो करन तांचे मारिफात देवाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक त्या देवाक ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. जिविताचें देणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर मगाळ आवय बापूय भाव भयणी तुवें दिल्ल्याक सदां जतन घेवची आप आनी व्हडली माय आमकां दिल्ल्याक कुटुंबांत दायज जावन आमच्या मालगड्यांक आमकां दिल्ल्याक आमच्या मालगड्यांक येदोळ पर्यंत तुवें राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर तांकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर मालगड्यांची जतन करून मोगान सेवा करच्या कुटुंबां सांदे फावो केल्ल्या खातीर आमच्या मालगड्यांत हांव आमकां लाभलेल्या सर बऱ्यापणा खातीर आमचे खातीर ताणें केल्ल्या त्याग
याग आनी सॅक्रिफिसा खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आपले रगत वारोवन आमचे खातीर ताणें केल्ल्या आस्त बदका खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां ताणें दिल्ल्या बोवाडटा खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तांच्या जिणयेन आमकां शिकयलेल्या सतां आनी मोलां खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू उतार प्रायस्ताची मोखान जतन घेवच्या व्यक्ती खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू उतार प्रायस्ताच्या हिता खातीर आसच्या संघटना खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू वय मोगाड भाव भयणीनो जी कोण गुंडायेन खोरो आनी नीज मोग करतात ती खंडीत जावन म्हातारी जायनात बगार ती उतार प्राय जावन मरता तरी तरणी आसुनूच मरतात म्हणटा बरयणार बेंजामीन फ्रँकलीन प्राय कुडीक मात्र स्पिरिताक प्राय ना प्राय कुडीक मात्र स्पिरिताक प्राय ना देखून बवर्था बरीत ही उतरां जावन आसात जी कोण गुंडायेन करो आनी नीज मोग करतात ती म्हातारी जायनात बगार ती उतार प्राय जावन मरतात तरी तरणी आसुनूच मरतात मगाळ भाव भयणो उतार प्राय देवाचें बेसांव म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता उत्पत्ती ग्रंथाक आमी गेले हांव तर अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 1 आब्राम आतां म्हातारे प्रायस जाल्लो सर्व कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो परत उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 7 म्हणटा आब्राम 152 वर्सां जियेलो आनी आपले भोवतार प्रायेर तो मेलो मोइजे 120 वर्सां प्रायेचेर मेलो पूण ताचे दोळे दाट जावंक नातले ताचें बोळ देवंक नातलें म्हणून द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 7 म्हणटा देवान आमचेर केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडया देवा समोग आमी नियाळुया उबी रावया आनी 2 चरणां तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत गायन करुया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुका वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता जेजू तुका हांव वर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी
बरसोला Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 देखनीय घडी पोर आम्ही बिगल्या आमचे सर्वस्व जेजूच्या पांयातळा समर्पण दिवया आमच्या मालगड्यांक जेजूच्या पांयातळा दवरया समर्पिया तांचे जिवीत समर्पिया तांचे कश्ट बेजाराय कुटुंबात जावन तांकां मेळचो संतोष जेजूच्या पांयातळा समर्पिया तांकां मेळची दूख तांकां दोशचे समस्ये हे सर्व जेजूच्या पांयातळा दवरया आमची मालगडी आमकां मोगाची जावन आसात तांचे थंय जानवाय आसा आनी तांणी सांगचे ते उतार आमच्या जिविताक प्रेरण जावन आसा त्या मालगड्यांक सर्वांक जेजूच्या पांयातळा ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया म्हातारपण स्विकार करूंक आमी भियेवचे न्हय क्रिस्तांव जाल्ले आमकां आमच्या मालगड्यांक मान दिवन हुस्को दाखोवन मोग करून तांची जतन करची जबाबदारी आमकां आसा देखून ही जबाबदारी आमी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत करच्याक आमकांच जेजूच्या पांयातळा दवरया आमकांच जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचें जिवीत ताचे समोर दवरया ताणें दिल्ल्या अभ्यासा खातीर ह्या सर मालगड्यांक समर्पण सर्वस्व हांव दिता सर्वस्व हांव दिता सगळोस्व तुका म्हळ्यार उतरां मारिपात गायन करुया सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सर्वस्व म्हाका सोडून गारा हांव समर्पिता बगाळ भाव भयणो आमची सगळी कूड जेजूच्या पांयातळा समर्पण दिवया आमचे विश्वे खंयचे विश्वे आमकां सारके नांत म्हूण भोगतात जेजूच्या पांयातळा आमी दवरया समर्पण दिवया आमचे कुडीचे विश्वे ताच्या पांयातळा दवरता आसतना तसो जेजू आमकां त्या विश्वांचेर बळ सकत दिवं दी ताची गुण करची सकत ह्या पवित्र उकारिस्त जावन आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वांचेर पडोवन दी आनी ह्या खातीर सर आमचे विश्वे त्या जेजूच्या पांयातळा समर्पण दिवन सर्वस्व हांव दिता म्हूण गायन करुया सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळंच म्हाका सोडून गारा हांव समर्पिता आमच्या फिरगस कुटुंबाक जेजूच्या पांयातळा समर्पण दिवया फिरगस कुटुंबाचो वडील जावन अशा विकार बापांक जेजूच्या पांयातळा दवरया फिरगजीची जबाबदारी हाती घेत आसतना कसल्याय दक्षिणा विने ती मुखार व्हरच्याक जेजू आदार दिवन दी तेच बरी फिरगईच्या
सहायक विकारा बसवतो आमी मागया ताका समर्पण दिवया. हांगासर वस्ती करच्या वस्ती या जाकाक जेजूच्या पांया तळा दवरया समर्पण दिवया. हे सर्व याजकांक जेजूच्या पांया तळा समर्पित आसतना बरी भलायकी मोदीक समाधान फिरगस कुटुंबांत संतोष एकवट बाया मोग हे सर्व दिसान दीस वाडोवन दी म्हणून ह्या याजकांक जेजूच्या पांया तळा दवरून समर्पण दिवन गायन करुया. सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सर्व स्वार्थ सर्वोन्दारा हांव समर्पिता. आमचे जिवीत जेजूच्या पांया तळा समर्पिया. जावं पुरो मोठवें या लांब देवान दिवचें देणें जावन आसा आनी हे जिवीत जेजूच्या पांया तळा दवरता आसतना फाटल्या जिविताचेर देवान गेल्या बरेपणाचो उडास काडना तें समर्पण दिवया. मुगलें जिवीत आमी जियोंक आसचें तें जेजूच्या पांया तळा दवरून आमकां समी समर्पण दिवन तें जिवीत सोमी आमकां भलायकी बरीत संतोष बरीत करच्याक आमकां आमचें जिवीत ताका समर्पण हें गीत गायन करया. सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळ स्वार्थ सर्वोन्दारा हांव समर्पिता. आतां आमी जिवीत आनी जिवितांतलें सगळें दिवंक आमचे खातीर आमच्या आवय बापायनी मालगाड्यांनी जायते कश्ट सोंसल्यात. जेजू लागीं तांचे पासून ह्या वेळार आमी मागया. मोगाळा जेजू मोगाळ आवय बापाय मालगाडी आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ताणें आमचे खातीर केल्ल्या त्याग सक्रिफिसा खातीर काडिल्ल्या कश्टां खातीर भोगिल्ल्या दुखाचो उगडास काडून तांचे पासून ह्या वेळार आमी मागता. सरले आमच्या जायत्यांच्या आवय बापायक सस्नाचो विशय फावो कर. पिडेन आनी उतार प्राय नासलेल्या आमच्या मोगाळ आवय बापाय मालगाड्यांक तांचे कश्ट पिडा सोंसून व्हरूंक तुज्या सक्तीन भर आनी सोंसणीकायेचें देणें तांकां तूं दी. तुज्या कुशेक कल्तिमान घालूंक तांकां कुमोग कर. ह्या तांच्या कश्टांच्या दिसांनी भुरग्यां तावन जाय पुरतो मोग सांगात आनी सेवा दिवन तांचें जिवीत सुशेगाचें करूंक आमकां तुज्या सक्तीन बर. तांकां समजूनची सोंसणीकाय दया कर. उतरान जावं करनेन जावं तांकां दुखयनाशें सत्रायेन सांबाळूंक तांच्या भुरग्यांक तांच्या घरांत वस्तिकाच्या सान्यांक तूं कुमोग कर. संवसारी आमची कसली राटावळ आनी आपलेच तांकां एकसुरपणांत साडूंक कारण जायना जावं. तांचे निमाणे दीस समाधानाचे आनी संतोशाचे करूंक कसलोय त्याग सक्रिफीस करचें तसलें उदार मन आनी दयाळ काळीज कुटुंबांत वस्ती करच्या हर एकल्या सान्यांतय तूं फावो कर. तांकां आमी कितें दिता तेंसी एक दीस आमकांय मेळटलें म्हणल्यार उडासान आनी हो उगडास दवरून तांचे सेवेंत आमची जिणी जोरूंक तुजें दैवीक बेसांव आमकां दी. मोगाळा जेजू ह्या वेळार तुजें बेसांव घेवंक आमी तयार जाता आसतना आयच्या दिसा पासून आमी तुका अर्गां दिलें. आमच्या फाटल्या जिविता पासून अर्गां दिलें. आमच्या कुटुंबादारांक मोगाच्यांक आमी समर्पिलें आनी आतां तुजें आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता आसतना ह्या सक्रामेंतांत आसल्या मोगाळा जेजू हांगासर दिबेर सर पडल्या सर आमच्या भावा भयणींचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. तांणी ह्या वेळार तुज्या पांया तळा समर्पण दिली. उसारनातले सर्व विनवण्यो तूं मानून घे. तांचे दिसपट्ट्या जिवितांत कितें गरजेचें तूं तांकां फावो कर. तांकां हर एक मेटांनी राखणी सांबाळ. पिडा शिडा कश्ट अणवारा दुसता आसतना तूं तांचे सांगात राव. एकसुरपण तांकां दावली मारता आसतना तूं तांकां सांगात दी. तांच्या बेजाऱ्या वेळार तांच्या आकांता वेळार तांच्या अणवारा वेळार तूं तांकां सांडून घाली नाका. बगार कशें कुर्सार उमकळटा आसतना तुजे दोनी हात तुवें उसोवन धरले तेच हात आरावन धरन
आमच्या हांगासर हजाराचे सर भावा भयणीक तुज्या वेंग्यान तूं घे मगळा जेजू तुजे कृपेचे आशिर्वाद आमचेर हर एकल्यांचेर घाल आनी अशें ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या आमी हर एकली ह्या आराधनांत हांव न्हू ह्या भक्तीपणांत हांव न्हू भायर वयता आसतना संतोश समाधानान बऱ्या भलायकेन समकूंच्या तूं आमकां प्रेरण लाभय तुजे कृपेचे आशिर्वाद आमचेर सदांच आसूं न्हू आमकां भलायकी बरीत कर आमकां सुटसुटीत कर आमकां संतोश बरीत कर तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाक आमेन. Itia boda sacramenta sestangnaman karuya purvira rupa bodla novyo riti adarya sermon mecha Skrbisja bavartace boltimia Srce Baba Tășe sputa Ullasani stutiza Podvi mai masasna sasna Kastalian bersita Tu kadogan spirita Sama sami navarta Amen. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो बळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. Vaso moto borto volungedi căsnoso un santroni gun patali nakite stakasari mote vaso moto borto volungedi căsnoso un santroni gun patali nakonusta kasari बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवे आसूं. मगळ भाव भयणो नातलाच्या फेस्ताच्या संभ्रमार आमी आसा आनी आज पवित्र सभा बगेवन जुवांव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमान घराचे फेस्त आचरण करता जेजूच्या मोगाचो शीस जुवांव देखूनच निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजूच्या हृदयार तकली तेंकून आसलो आनी जेजूच्या शिसां पैकी भोव लागशिल्लो जावन आसलो जुवांव आनी ताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना जुवांवचो वांजेल जुवांवची पत्रां आनी जुवान केल्लें उगडापण आमी पळयलें तर थंयसर मोगा विशयांत जुवांव सांगता देखून हो मोग जुवांव जेजून जुवांवचो केल्लो आनी जुवांवक जेजू भोव लागशिल्लो जावन आसलो. मोगाळे भाव भयणो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत
देवाचो मोग आमी करी जैतर पयल्याचो मोग करचें चड गरजेचें. दिसत्या भावाचो हांव मोग करनांतर दिसनांतल्या देवाचो मोग करूंक साथ दिना. देखून जायते फावटी पेल्या थंय देवाक सोदूंक आमी विसरून सोडिल्ल्या खातीर देवा लागचें बोगसाने मागया. नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून संगता म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर सांगता. मनान चिंतून तोंडान सर वायट धरून आनी बरें सर हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या दसत भगवंत तुझी सगळ्या दुदां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावों. आमेन. काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्तो काकुळट क्रिस्तो काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा 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 देवा ओर सगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वागणता. सोमियाचे सो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकुळट कर, आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्या सांगानी देवा बापाचे महिमे. जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. ससनाच्या देवा आमच्या बापा तुझ्या ससनीक शब्दा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां वळख दिवंक या गुटाचो पडदो भगेवंत जुवा वरवीं तुवें उबारलोय. जें सत तुज्या धर्मदाना प्रभुत्रांनी आमकां उगडापें केलें तें मनांत घेवंक आनी काळजांत बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सवय पळयत आत्म्या वरवीं एक पुनान जियेत आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सांजू आमच्या पयल्या पत्राचो आरंभ. मोगाच्यानो आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशांत उलयता. तो आरंभात हांव नासलो, तो आमी आयकला, आमच्या सुदोळ्यांनी तो देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडता. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्ता थंय आमकां एकवटायल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करता. तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हें आमी बरयता. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमी नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोश बरी जाया. तुमी नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोश बरी जाया. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासो. दर्या कारावळाचे गांव आनंद भोगो. कुरपा आनी काळोख वसतात ताचे भोंवती. न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुमी नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष बरी जाया. सगळ्या संवसाराच्या धनिया मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणा बरी कडतात. मळब ताचें नितीवंतपण परगडता. सर्व जनांगां देखतात ताची महिमा. तुमी नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष बरी जाया. नितीवंताक उजवाड, धर्मवंतांक संतोष उदेला. तुमी नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष बरी जाया. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. तुमी नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष बरी जाया. उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमी तुका वखणताव देवा. तूं आमचो सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्मदुतां सोनान बरीच जमोव तुका वर्णिता सर्वेस्परा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एक अवकारेसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अवकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्या चिंतून पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये. देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूव जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्त जातलो आनी परामण तसो पोत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजस्थान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजून येवकार.
देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तांसून मनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वांसटी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साक करन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. हे घडचें कशें? देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक देव बिरांतीच्या कुटुंबांतल्या आवय बापायक 2 जाणां भुरगीं आसलीं आनी त्या 2 भुरग्यां पैकी एकल्यान पुनी देवाच्या सेवेक वचोंक जाय म्हणली आशा तांची जावन आसली. आनी देखून त्या भुरग्यांक खंयसरी भक्तीक कार्य आसता आसतना ती आपोवन व्हरून वेतालीं. पूण तांच्या त्या 2 मदलो एकलोय देवाच्या शेताक गेलो ना. आनी एक कुटुंब आसलें आनी त्या कुटुंबाच्या वडिलांक आवय बापूय एकच भुरगो. आनी त्या भुरग्याक बरें करून ताणें शिकयलें. आनी तो भुरगो एक उसल्या पावंडा पावूंक जाय, उसलो उद्दो ताणें घेवंक जाय आनी ताणें कुटुंबांत व्हडलें नांव हाडूंक जाय म्हणलें चिंताप त्या आवय बापायचें जावन आसलें. पूण घडलें दुसरेंच. तो भुरगो देवाच्या सेवेक गेलो आनी एक मिशनरी जावन वावर करूंक लागलो. हें कशें साध्य? सुवार्थेंतलें एक शब्द या एक उतार आमी आज आयकलो आनी मरयेन म्हणली ती उतरां जावन आसात. देवदूतान मरयेक बरी खबर हाडून आयल्या वेळार हें कशें साध्य म्हणल्यार उतरां मारिफात आपूण गर्भेस्त जावंक ना ह्या करार जाल्लें मात्र तरी एका भुरग्याक जल्म दिवंक कशें साध्य म्हणल्यार उतरां मारिफात देवदूतान बरी खबर हाडून येता आसतना ती सगळी शर्मेली. पूण तिचे तावन एक भुरगो जल्मालो आनी तो जेजू इमानुएल जावन आसा. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या दिसभरत्या जिवितांत असल्योच घडीतां आमकां आमी वाचल्यांत, आयकल्यांत, ह्या आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्यांत जावंक पुरो अवचीत एक मरण जालें म्हणटा आसतना हें कशें साध्य? काल इतलो बरो आसलो, काल म्हजे लागीं उलयलो, चलोवन वेतलो, गाडयेर येतलो, हें कशें साध्य म्हणल्यार चिंतपान आमी शर्मेतांव, घाबरतांव. मरये बरी आमच्या दिसभरच्या घडीतांत अशेंच घडटा. पूण हें साध्य देवाक मात्र मनशाक असाध्य जावन आसा. देखून कित्याक देवाक सर्व संगती साध्य म्हणल्यार उतरां मारिफाताच्या सुवार्थेंत आनी एक उतार आमी आयकलें. आपले सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणली कबलत दिता आसतना देवाचें योजन आमच्या जिवितांत साध्य म्हणलें आमी समजून घेवंक शकता. मरये मायेक आमची पात्रोण करून आमी घेतल्या आनी मरये मायेच्या विनांतीन आमच्या दिसभरत्या जिवितांत बरेंपण जायतें घडलां. मरये मायेक पळय माय म्हणून आमी उलो मारन तिका मान करचे ह्या वर्त्या वखता आमच्या जिवितांत कितें असाध्य म्हणून आमकां भोगता. ते मरी माय आपल्या पुता जेजू लागीं मागोवन साध्य जायशें करता म्हणलें उडासांत आमी दवरचें चड गरजेचें जावन आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजन म्हणलें आसा आनी तें योजन आमकां कळीच ना. आनी त्या योजनाक केदाळ आमी कल्तिमान घालताव तवळ तें योजन आमच्या जिवितांत संपूर्ण जावंक साध्य आसा म्हणल्याक मरी माय आमकां हर एकल्याक साक्ष जावन आसा.
वगाळ भाव भयणो, देव सदांच आमचो हर एकल्यांचो मोग करता. देखून देव आपलो मोग आपले योजन आमकां हर एकल्यांक कळीत करता. देखून जुवांव समांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 आमी वाचता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ओपून दिलो, कोणाचो नाश जायना जावच्याक बगार हर एकल्यान सासनीक जिवीत जोडच्या. हें जावन आसलें देवाचें योजन. जेजू तें जारी जालें आनी आमकां सोडवनदार फावो जालो. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता वस्ती करचो तसलो जेजू जावन आसा. बगाळ भाव भयणीनो, आमचे जिविताचेर एक आमी नदर घालुया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी आमचीच खुशी करता आसतना आमी निराश जाता, कंगाल जाता, देदेस्पर जाता. केदाळ देवाक आमी पयस दवरता, तबळ आमचेंच योजन आमच्या जिवितांत आमी कार्यगत करूंक पळयत आसतना आमी सलवनी बगता. केदाळात देवाक आमच्या सांगाता आमी दवरता आनी देवाच्या कुशे प्रकार तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणल्यार उतरां मारिफात आमी उसारता तर आमचे जिवितांत देवाचें योजन संपूर्ण जावंक साध्य आसा. जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी मोरये थंय दिसोन आयिल्लें एक वर्तो शेगून जावन आसा, खालतेपणाचो शेगून. जर तो खालतेपणाचो शेगून आमचे थंय आसा तबळ खंडीत जावन आमचें जिवीत अर्थाभरीत जावंक शकतलें. बरी माय आमकां हर एकल्यांक हें साध्य करूंक जेजू मारिफात आमकां जेजूक दिला. तसो जेजू येवकारिस्तांत ह्या आल्तारीर येता आनी त्याच जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करता आसतना आमचे थंय कालतेपणाचो शेगून रुता करच्याक तसो सोमी आमकां प्रेरण दिवन दिवून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. संतोषान गावया, उल्हासान गावया, जेजूच्या जल्मांतय उल्हास करया. देवदूता सोवे ग्लोरिया म्हणया, देव बाळका क्रिस्ताराया नामान करया. देव बाळकाक आमी वंदन करुया, भक्तीन करून प्रणाम काणिको दिव्या. आमकां साज आमी ताका अर्पुया, ताचे तावन भरपूर आशिर्वाद सोडया. संतोषान गावया, उल्हासान गावया, जेजूच्या जल्मांतय उल्हास करया. देवदूता सोवे ग्लोरिया म्हणया, देव बाळका क्रिस्ताराया नामान करया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र विचाराक सरीसपर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुर्समळी उबो रावून आनी ताचें विदलेलें काळीज पळोवन बघेवन जुवांव तुजो परिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विश्वासीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानांत भक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विदलेल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी व्हांवती तुज्या जिविताची बर्ती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसान हो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यांदाचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्काय. अशें आमच्या विनाश सैबान फुग्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. समेस्त मनशां जिवी देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, pavit, दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार पडला तुज्या बाबा. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराची नावी. नितांताक जय जय. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून येदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समार्पणची. तेच परी जवान जातसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी कराचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबडतो सोगूट परगटुया. सुम्याची सूर तुझे मरण आमी समरता. तुझे पूर्ण जीवन पोर आमी परगटता. तुझ्या येण्या सुम्याची सूर आमी पात्रिता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवानपणा संभक्ती मेळून आस करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगा सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवानपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे श्रीगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगती
भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बरी परी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान देवाच्या कुशेक अल्तिमान जियोवच्याक जाय आसलो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे संगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक क्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानांतले जाल्यार आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तुजी राज वर्सलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळ्यांत त्यो म्हजे भितर म्हाका पावना पूण देवतनास म्हाका भलायकी मेळटली. नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दी तुझी दया. दय तुझे राज नश्वर संसाराचे वय तुझे राज आमार सर्गीचे जिविताचे रास्ते उजवाडाचे सतनिधीचे आनी कृपेचे. नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दी तुझी दया. गोरवा कावणे तूं जल्मालो शेळ्या खातीर तुझ्या जीव दिलो. गोडे कोरो जावं हिंडेटायलो जरी का करो तुवें जावन घेतलो.
सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया. प्रार्थया. भौमकाळ बापा, मनीसल्ल्या तुझ्या पुतांनी मान्या जेवणार शेवटपर्यंत आमचं मोग करून दाखवलो. त्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तकली लावून भगेवन जुआवून तो मोगुंडायेन वळखून घेतलो. त्यासनी मान्या जेवणार दिल्ल्या तुझ्या पुताच्या कुडी रक्तान आम्ही आता दोषी जाल्या. या भावा बहिणींच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस अधिक जेजूचो मोग गुंडायेन वळखूंक तांच्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. ये मोरी पोंपई रोसारी तुझी मजत मागेल्या. तुझी मजत मागेल्या. तुझी मजत मागेल्या. पोंपई रोजार मायच्या मनाक नोवेन उपकार मागची मागणी. पातकाच्या खताबिणे जल्मले हांकवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये भावार्थ अस्कस जावन कोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका हानबावटी आसलेल्या पोंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदून तुवें खुशी वेल्या. बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करूंक आयिल्ल्या जाग्यार थावन तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गीची खाकुर्तीची भंडारा संवसाराच्या राय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें हे दवाडा खाकुर्तीन राजवड चलोवच्या त्या पाठार थावन म्हजेरी ही अंकुवारी मरी तुज्या काकुर्तीचे दोळे परती आनी तुज्या उदाराचे हे दवाडा गरजेंत आसच्या म्हजी खाकुर्त कर. कितलेशा जाणांक तूं खाकुर्तीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुर्तीचे माय, नामान आमच्या जिवा आमरता आनी बरवशा. आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका उदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुर्तीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजूकू आमकां दाखय. हे दायळी हे मोकाळी हे दुलोबी अंकुवारी मरये. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. पोंपई माय मरिफात आमकां लाभल्या सरू उपकारांचो उगडास काडया. परगांवांत बरें काम फावो जाल्ल्याक एकलो अर्गां दिता. एकल्याचें खाजराचें कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्याक अवघडांतलें राखून वेल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्याक बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जाल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता. दोगांनी मागलो उपकार तांकां फावो जाला ह्या खातीर अर्गां दितात. आमच्या जिवितांत पोंपई मायेन केल्लीं अद्भुतां उगडास करया. आमच्या मागणें आयकून
आमकां केल्ले उपकार आमच्या मती खाडया काळजांत तावन पोंपई माय मारिफात देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवचें मागणें. पोंपईच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खोशी पावचे हे जेजूच्या पाप कतनांतले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान ते म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हज्या कंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपईच्या तुज्या सिंहासनांत तावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरें पळोवन आनी कश्टतल्यांची तूं कितली भिरमोत पावताय म्हूण सगळे संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सशी धांवून येती. हांवें आनी समीस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गराजांत आशिर्वसले पोंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमचें तें सवान पोंपई माय मारिफात देवाच्या पांयांतळी आमी दवरया. 10 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, चौगांक बरें काम मेळच्याक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, तेगांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक, 2गांक बरी सैरीक फोव जावच्याक, तेगांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जावच्याक, 4गांक शिकोंक बरी जाणवाय फोव जावच्याक, 4 कुटुंबांनी समाधान रास करच्याक, 2गांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्याक, 4गांच्या जाग्याची वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक, 2गांनी आमाल पिवणेतावन सुटका जोडच्याक, 2गांक हेरांतावन मेळचे उपाद्र रावच्याक, तेगांक वायट विघ्नां अनवरांतलें राखून व्हरच्याक, 2गांचें रीण फारीक जावंक तांक फोव जावच्याक, 2गांचो बाळंतेर बरे तरान जावंक, तेगांच्या कोर्तीच्या केजींत जीख मेळोवंक, 2गांनी चिंतिल्लें काम जावंक. ह्या तेसावां बराबर आमचे लागीं मागूंक सांगल्या आमी जावन मागता म्हूण बसयलां ताचो उगडास काडया. आमचे सर्व तेसावां पोंपई माय मारिफात देवाच्या पांयांतळी आमी दवरया. आज प्रायवंतां खातीर आमच्या मालगड्यां खातीर मागचो दीस. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या आमच्या वाड्यांत पिरगोजींत आशिल्ल्या आमची वळख आसल्या मोगाच्या सर्व मालगड्या प्रायवंताचो उगडास आमी काडया. तांकां बरी भलायकी मागया. देव तांकां समाधान दिवं, उतर प्रायसो संतोश तांकां फोव करून दी म्हूण मागया. उगडास कर ये बोवदायळ आंकवारी तुज्या आसऱ्याक धांवलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सुदलो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातीने धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता. ही आंकवारीची आंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातकी आनी कंदीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिना. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातीणेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हूण आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका धैर्य मेळटा. कसले कृपा जोडून खुशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मरी फास जोडयेत म्हूण सांदुंगाक बसयला. देखून तुवें दिल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पोंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायते अजापां सलयल्यात. तर तूं आमचीं दुकां पसून
आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळे म्हज्या काळजान आनी जिव्या भोंवडान तुका म्हजी आवय म्हूण उलोवंक मागता आनी तुजी कुमोक मागता. ओ पवित्र रोजारीचे माये गळाय करी नाका म्हाका तुजे भळादीक हात म्हजे विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती अंकुवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनाचेर म्हाका बोल दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताचे बसवणी आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचवीचें नाम आमकां जोडून दवरला. भगवान मरीच्या भोव पवित्र रोजारीचे रस्ते आमी न्यात तांचो वाटा समी फाटलाव करिसो आनी तांचो बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण तुज्या लागीं मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफत. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागया. सम्याचे नावे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सम्या जेजू क्रिस्त मनशा कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमचे बरे तूं मनीस चलोय. भवार्थां तुजे सरशी आयल्या समेस पिडेस्तांचे तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टांची आनी तुजे आवयची पंपोय रोजार मायची मजत म्हाका हांगासर आयल्या समेस पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडे शिडेन तेणी वायटान तेणी वारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजे थंय गूण भवार्थांची योग आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. तकली बागोवन आशिर्वाद जोडात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पळयता तूं सगळें जियेता राजवट करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन हारादान सोलोवन व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान मिटोवपा पुरब्याचो प्रसंग दिले जावन आसात. मनादीक बापू संतोष मेनेझस मोडिपो सांजुजे ह्या पिरगोजेचे सहाय्यक विगार हांगासर येवन हे भक्तीपण सोलोवन व्हरच्याक तांचे लागीं विनंती केल्या वेळार संतोशान ते जायत म्हणून आज आमचे सांगता. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक तुमच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवायन व टीव्ही तसो मालक स्टिफन मेंदीस आनी ताच्या सर्व सिबंदीक ह्या रेकॉर्डिंग केल्या ह्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्बायेचें संगीत दिल्लो जॉन फेरार ताच्या सेवेक आमी आभारी. आतां आमी कुंभाराक येयले मुखार येवचें. बाळक जेजू तुका जय जयकार. संतोषान आयल्या बाळू उपकार. संतोषान आयल्या बाळू उपकार. बाळक जेजू तुका जय जयकार. ओरे मायेच्या पोंगाळ तूं मांडता. सोंसारांत बोलेल्या सोबायेच्या सारका. वर्णू कशी हांव ती पडविकार. वर्ती तुजी दैवीक सोबा. बाळक जेजू तुका जय जयकार. बाळक जेजू तुका जय जयकार. संतोषान आयल्या बावडू उपकार. संतोषान आयल्या बावडू उपकार. बाळक जेजू तुका जय जयकार.
कसे सावमाये सत लारिकर मोघाळ पुथा सोवे आमकां मोळी आशीर्वाद दी आमकां भाग्यवान कसे आमच्या बापाचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.